आवयन आपल्याच 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकाच्या पोतयेन गुठलावन भायर उडोवपाचो प्रकार बुधवारा सकाळी बड्डे फातोर्डा घडिल्लो। भुरगे रडटा तें आयकून आशिक कुशीकच्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केलें। हे कोणाचे भुरगे म्हूण वासपूस केली तेन्ना प्रियंका फर्नांडीस ही त्या भुरग्याची आवय म्हूण कळ्ळें। सुरवातीक भुरगे घरांत ना तें पळोवन प्रियंकान घोवाक उठयलो। घोवान भुरग्याचो सोद घेतलो। ताचे पयलींच पुलिशेन भुरग्याक ताब्यांत घेतिल्ले। ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास केलो तेन्ना कळून आयलें की आवयनूच आपल्या भुरग्याक पोतयेन गुठलावन भायर उडयल्लें खंय। चौकशे वेळार आवयन गुन्यांवाची कबुली दिली। उपरांत पुलिशेन तिका अटक केली। आयज सकाळी बोड्डे फातोर्डा हांगा एक मनीसपणाक लजवणारी घडणूक घडली। तातूंत भितर एका आवय आपल्या स्वताच्या चलयेक 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकान गुठलावन एक अन्य जाग्याचेर व्हरून सोडलें। हो जागो हे जी रावताली म्हणजे कपल रावताले थंयच्यान काही मिटरांच्या अंतराचेर आशिल्लो। ताचे नंतर जेन्ना ते चली रडपाक लागले ते शेजाऱ्याक आयकूंक आयलें आनी शेजाऱ्यांनी वचून ताका हाडलें। त्याच बरोबर पुलिसांकय कळयलें। पुलीस आयले आनी पुलिसांनी हे आवयक आनी बापायक दोगांयकय ताब्यांत घेतली। चौकशे वेळार अशें आवयक मान्य केलें की आपणेच ह्या चलयेक गुठलायिल्लें आनी थंय व्हरून सोडिल्लें। ह्या आवयचें नांव आसा प्रियंका फर्नांडीस आनी एका 30 वर्सां पिरायेची ही आवय। ताका पुलिसांनी फातोर्डा पुलिसांनी सद्या अटक केल्ली आसा अंडर सेक्शन 317, 336 आनी सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट हाजे अंडर अटक केली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करता।